केजी आणि प्राथमिक शाळेत फोंड्या वता। हांव दुसरे यत्तेत शिकता। तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें कानो म्हणल्यार कितें तें। होय होय, जो आमकां सदांच रडयता तो। पूण आज हांव तुमकां एक दुसऱ्या कान्याची काणी सांगपा आसा, ती म्हणल्यार बी। एक आसलो राजा, तो खूब रसीक मनीस आसलो। ताका पदां आयकुपाक खूब आवडटालें। खूब गायक येताले आनी ताका पद म्हणून दाखयताले। तो खूश जावन तांकां बक्षीस दितालो। एक दीस राजाचे तकलेन आयलें, समज म्हाका एक गायनाचो कानो मेळ्ळो तो रोवन तातूंतल्यान बरी पदां आयकुपाक मेळटली। म्हणून तो सगळ्या गायकांक आपयता आनी तांकां सांगता, म्हाका एक गायनाचो कानो हाडून दी। ती चिंततात, हें आनी कितें? गायनाचो कानो म्हणून कितें आसता? सगळे गायक राजाक म्हणटा, आमचे कडेन गायनाचो कानो ना म्हूण। राजाक राग येता। राजा तांकां बंदखणींत उडयता। खूब दिसांनी एक गायक येता। तो खूब हुशार आसता। ताणें राजाची खबर आयकल्ली आसता। तो राजा कडेन वता आनी ताका बरेशे पद म्हणून दाखयता। राजा खूश जाता आनी ताका विचारता, तुजे कडेन गायनाचो कानो आसा? अरेच्चा, पयलीं सांगपाचें न्हय। गायनाचो कानो म्हाका हाडपाक 1 म्हयनो तरी लागतलो। राजा म्हणटा बरें, आनी ताका बरेशे घरान रावपाक दिता। तो थंय सुशेगाद रावता। 1 म्हयनो जावपा येता। तो चिंतता। तितल्यान ताका एक दुदी दिसता। ते दुदीक एक बुराक पडिल्लो आसता आनी त्या बुराकान गांदीमूस वचत आसता। तो आनी वेळ काडना। तो माती घेता आनी तो बुराक बंद करता आनी राजाच्या महलान वता। राजा कान लावन आयक, तुजो गायनाचो कान कसो गुणगुणटा तो पद करून दिता। आनी सांगता, आतां तुका तुजो गायनाचो कानो मेळ्ळो न्हय। हे सगळे गायकांक बंदखणींतले भायर काड आनी तुका हो गायनाचो कानो बरे भशेन आयकुपाक जाय जाल्यार दारा जनेलां बंद करून बस। राजा म्हणटा बरें, आनी सगळे गायकांक बंदखणींतले भायर काडटा आनी राणीक आनी राजकुमाराक घेवन दारा जनेलां बंद करून बसता। पयलीं राजा आयकता, गूं 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 जाता। मागीर तो राणीक दिता। राणी बी आयकता, गूं 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 जाता। मागीर तो राजकुमाराक दिता। राजकुमार आयकता आयकता तो पडटा आनी फुट्टा। सगळे गांदीमूस येवन तांकां छापता आनी राजा तांबडो निळो जाता। राजाक आपली चूक कळटा। राजा म्हणटा, असली पिशेपणां आपूण केन्नाच करचो ना आनी दुसऱ्यांक त्रास दिवचो ना। देव बरें करूं।